काँग्रेस सोडिल्लो दिवचलचो आदलो आमदार राजेश पाटणेकाराक बीजेपीत परत घेवचो न्ही म्हूण शिल्पा नायकाच्या कार्यकर्त्यांनी दिवचले मोर्चा काढून अध्यक्षाक घेराव घालो. पाटणेकाराच्या घर वापसीची शक्यताय आशिल्ल्यान कितलेशाच बीजेपी कार्यकर्त्यांनी दिवचले बीजेपी अध्यक्ष वल्लभ साळकाराक घेराव घालो. साळकार म्हणटा तो पक्षश्रेष्ठीचे आयकतलो. पाटणेकाराक बीजेपीन घेतल्यार पक्षाक म्हारग पडटले म्हूण कार्यकर्ते उलयतात. अध्यक्ष अशें नात्यान सांगता कोण पार्टीन आयलो ताका हांव आडोवंक शकना. म्हजो कितें म्हाका ताणी सांगलें हाका घे हांव घेतलो. कोणी पार्टी ना हांव म्हजे घेतलो एक मिनिट. तुम्ही घेवता कार्यकर्त्या कॉन्फरन्सान घेतलाय काय गोष्टी आता कोणाक विचारता राजेश पाटणेकारा बरोबर पेडणेचो दयानंद सोपटे बीजेपीत येतलो म्हूण खबर पातळ्ळ्या. सोपटे म्हणटा बीजेपीनूच ताका परत आपयला. म्हणजे पॉलिटिकल कॅरियर सगळो जो आजपर्यंत घडयलो म्हणजे जिल्हा पंचायत निवडून हाडीसर आमदार निवडून हाडीसर बाकी ऑर्गनायझेशन सगळे शिक्षण जे म्हाका आज म्हाजे कडेन आहा सगळी शिकवण ही बीजेपीच्या आमच्या नेत्यांनी दिली. म्हणजे तुमचे कडेन थंय कल आसा? कल म्हणजे मनान विचार म्हाज्या आसा. मुख्यमंत्री पार्सेकार पाटणेकार आनी सोपटेच्या घर वापसीचेर कितें म्हणटा ते पळयात. ते पयलींच आमचे हय की ना. मदीं खंय 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 भरकटत गेले. कोण कोण आमिशां दाखयणारे मेळ्ळे, बरी गांथन दाखयली धांवले अशें जालें. पूण तांकां जर बाबड्यांक कोणाक येवपाचें आसत आमचो पक्ष महासागर न्ही. सोपटेक सध्या तरी विरोध ना पूण दिवचले राजेश पाटणेकाराक बीजेपीत घेवचो न्ही म्हूण कांय फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांक फुडें काडल्यात. फुडें निर्णय कितें जाता ताचेर दिवचले बीजेपीचो फुडार थारतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सनातनाचो आश्रम रामनाथी नाका म्हूण रामनाथी युवा संघ मागता. सनातन आश्रम गांवांत नाकाच म्हूण गांवचो एक गट मागता. सनातनाचेर बंदी घालप ना घालप तें सरकारान थारावचें. मात आश्रमाचो लोकांक खंय त्रास जाता. 7 दिसां भितर सरकारान निर्णय घेतलो ना जाल्यार खंय आंदोलन करतले. सगळे एनजीओ आणि पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी पार्टी जावं आमचे बीजेपी रिक्वेस्ट करता की तांणी आमच्या बरोबर येवचें आनी हे आमचो गांव सनातन मुक्त करपाक आमकां पाठिंबो दिवचो. एक 7 दिसाचो पिरियड आमी हे अपेक्षा दवरता की सरकार हे बंद करतले आश्रम. अशें ते कांय एक्शन जाली ना जाल्यार हे सगळ्या लोकांक घेवन आमी मोर्चा काडटलेच. पूण हांव अशें म्हणटा की आमकां प्रवृत्त करूं नाका. FC गोवाच्या प्लेयराच्या कमिटमेंटाचेर कोच झिको खोशी दिसता. ISLचे दुसरे सिजनात FC गोवाची पयली मॅच दिल्ली डायनेमोजा आड आयतारा जाता. कॉम्पॅक्ट टीम करपाचो कोच झिकोचो यत्न. मॅचीक 3च दीस उरल्यात. सध्या टिमीची नेटान तयारी चल्ल्या. ISLचो महाकुंभ शेनवारा सावन सुरू जाता. Melhor posicionamento na marcação, a gente deu muito espaço no último jogo de treino que nós fizemos aqui, principalmente no primeiro tempo, e o posicionamento da defesa. The best position on marking because the first half against them we gave so much space and also to make stronger our defense. Botei como eu quero que eles marquem, seja na pressão principalmente, quando tiver que marcar em cima, posicionamento, quem é quem, da forma que o adversário normalmente joga. I put them in a position to press the way that I like, in the position that the team is used to play, all in the right place. Coach, are you happy with the progress of the boys so far? E você está satisfeito com o progresso dos meninos até agora? Tô, muito, eles têm se dedicado bastante e é normal que num time quando há muita mudança, né, novos jogadores, se leve tempo e precisa prática, precisa jogar e jogo valendo 3 pontos, que é diferente de amistoso, onde todo mundo fica com medo de se machucar. I'm very happy with them, they are dedicating themselves very much and now I'm preparing them the best way they can and it's very different practice than the game worth 3 points, so I think they are ready. FC Goa played 3 games at home to start with. It must be the best thing for your boys to start with, isn't it? Falou que como a gente vai ter 3 jogos em casa, talvez isso aí deve ser uma das melhores coisas, começar em casa, né? Ano passado nós começamos e perdemos, então não é esse o problema. Eu acho que o time estando bem, não importa jogar em casa ou fora.
A gente, ano passado, quando acertou o time, teve performance dentro e fora de casa. It is not the point, because last year we started at home also and we had a very bad beginning. I think, and afterwards when the team was organized and all, we had a good performance inside, away and home games. So as soon as we are well prepared, we are ready to face the opponents home and away. Acho que é importante começar bem com uma vitória, é importante dar confiança para o time, para os torcedores, né? Há uma euforia por parte da torcida de querer ajudar, de poder, né, acreditar no gol, então a gente fica feliz por isso. So, but of course, if we start with a victory, it will help a lot, because we can get all the support from our people from Goa, and our players get more motivated and we can get ready. इतल्याने खबराची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.